आमची पाय माय पळयात कशे भशेन भुरग्यांचो पौरोमास करता. खूब पाटी भुरगीं आयकोनान काजार जाली म्हणटच तांकां सोडून दितात. कितें ना कितें चलता आमच्या मदें, पूण देव ना, तो आमचे बरोबरूच आसा. ताका लागून आमी उदीक आनी उदीक देवा बरोबर आमी रावया आनी तो आमचें सगलें बरेंपण उदीक आनी उदीक वाडयत वेतलो आनी ताचें राज आमचे मदें आयलां म्हणून आमकां कळोंक लागतलें. कित्याक आमकां ताचे सगळें रावली म्हणटच हिंच्याय संदर्भांत शांती, समाधान, घोटाय मेळटली आनी आमची पावलां फुडें मारूंक दुसऱ्याक लागून न्हय पूण देव जो आमचे सगळें आसा ताका लागून आमकां बरेंपण फावो जातलें. थोडो वेळ आतां आमी मागण्यांत रावया, दोळे बंद करया, हात आमचे अशे जोडून उंटयेन धरया आनी प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे भितर येता. इतलो तो लागीं आहा आमकां की ताचे विरेत आमच्यान जिवंक जायना. सगलें आमचे भितर आहा तितलें ताचें सगळेंच आसा तें आतां आमी ताका ओपून दिवया सुस्कार भायर सोडटना आनी हे परी ह्या बऱ्यांतली आनी वायटांतली आमकां सुटका दी म्हणून मागया. पूण देवाचें जें बरेंपण आसा तें अदीक तो वाडयतलो आनी त्या प्रमाणे आमी जिवंक लागतले हांव. आनी हे परी ताची येवजण जी आसा स्वर्गार तशी संवसारांत घडोवन येतली आनी आमी अदीक आनी अदीक ताची बरीं भुरगीं जातले हांव. आमेन.